चार्टर्ड अकाउंटेंट ह्या टायटल मेळचे CA कंप्लीट करचे एक अचीवमेंट तांतोय एक सानं गांव आदकुनु मुदिरंगडी म्हळ्यार एक सानं गांव आदकुनु फर्स्ट लेडी CA जावचे एक मस्त भरमे विषय. नमस्कार, CA युवा साधक सिरीज साकर तुम सगळ्यांचे स्वागत. आज आमगे लोट्टासा CA दीक्षा शणै. दीक्षाक हॅपन ता नोव्हेंबर 2022 जाल्लेल्या CA फायनल सांतू ह्या CA टायटल मेळ्ळेलें आसा. दीक्षा, हांव तुका विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन तुगेल्या ह्या अचीवमेंटाक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हूण सांगता. थँक्यू. दीक्षा, फर्स्ट टाइम दीक्षा शणै दुकुनु CA दीक्षा शणै टायटल मेळता तुका कशें दिसलें? मस्त ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಗಲ ಆನಮ್ಮಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಪಡಲ್ಲ ದಟ್ त्या पळोवन हार्ड वर्क पूरा पेज अल्ला वरी फील्स अल्ला एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ. मागीर मेला आनम मस्त सान लायक एक मिडल क्लास फॅमिली दोकून आम्ही मस्त स्ट्रगलिंग असेल मेला आनम्मलानी सो तांकां ह्या एक खुशी दे डिजर्व करताची म्हूण फील जाल्ला. सो आनी गांवांत व्हरून इट्स अ ह्यूज सेलिब्रेशन. हांव लेक्कन असेल CA जाल कुडले असल एक खुशी मेळटा म्हाका म्हणून बट तांगेल पुरा खुश पळोवन म्हाका आनीक खुश जातोस चड. आनी मेगल सी आर्टिकल केलेलो ऑफिसान तर मस्त खुशी रसच पुरो जाणे. सो दॅट मेक्स मी व्हेरी हॅपी. येस दीक्षा, तुगेलें त्या एक्सप्रेशनान तुका कळटा सगळें कितले खूश आशिल्लें म्हूण सांगू न्हू. दीक्षा शणै, श्री दिवाकर शणै आनी श्रीमती दीपा शणै हांगेले दुवा. दीक्षा, तुगेले फर्स्ट तुका चार्टर्ड अकाउंटन्सी कोरका हांव CA जावका म्हूण केन्ना दिसलें? ओके, हांव 8th 9th ಅಂತ आसतना एक मेगल अम्मल कजिन एकलो CA पास जाल्लो एंड अदर सायड मेल अन्नल लायक मेगल कजिन एकलो CA CPT फाउंडेशन पास केलो. सो त्या दोग जण खुशी पळयतना आय वॉज लायक सो मच तांगे लायक सेलिब्रेशन पळयतना ओ इतले सेलिब्रेशन मेळ्ळे सो आय शूड ऑल्सो ट्राय. एंड मेगल हायस्कूल टायमार म्हाका सायन्सान तितली इंट्रस्ट नासलेलो. आय वॉज मोर इंटू मॅथ्स तांतू पुरा इंट्रस्टेड. सो आय वॉज लायक आय डू CA लायक मी ट्राय. आनी मेल घरान म्हाका कसने फोर्स नासलेलो ओ तूं तेच करका तूं इंजिनियर जावका. दे वर लायक कसने करी इवन इफ आय डू BCom दे आर लायक फायन तशें आसलें. सो त्या सपोर्ट मेळ्ळी म्हाका. सो ऑल दीस हेल्प मी. ओके, आतां तूं CA जालेलें तूं CPT रुटारी म्हूण सांगलें. सो तुगेलें तें CA जर्नी कशी तूं स्टार्ट केलें आनी आतां ताई तुगेलें तें जर्नी आमकां सांग. ओके, 10th जाल कुडले PU घेवंक असेल. सो म्हाका BA बेजीक मॅथ्स आनी स्टार्ट कॉम्बिनेशन जावंक असेल. सो ह्या कॉम्बिनेशन म्हाका लागीं खंयचे कॉलेजान नासलें. सो हाय टू ट्रॅवल 1 hour उडपा वचक आसलें. सो ह्या म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाल्लो बिकॉज मेगल घर आनी स्कूल ऑलमोस्ट लागीं आसलें वॉकिंग डिस्टन्सान. सो 1 hour जर्नी करका म्हणटा जावकागी नाका म्हूण एक क्वेश्चन आयलो. बट मेगा ल्हान तूं करत जाल्यार येवकाची हेचे. देन आय स्टार्टेड तेंची म्हाका एक सर गुर्तजाल्लो संतोष सर म्हणून. सो तागेल दुखून म्हाका गायडन्स मेळूं स्टार्ट जालें. CPT कशें करका तेंची कोचिंग घेतला आनी PU जाल्ला CPT दिला. CPT वरून फर्स्ट अटेम्प्टान तो क्लियर जाला. नेक्स्ट युनिक कॉलेज वापस ते अगेन स्ट्रगल स्टार्ट जाता बिकॉज डे टायमान तो CA कोचिंग आसता, इवनिंग कॉलेज आसता. मागीर घरा येवका. सो म्हाका घरा वापस 1 hour जर्नी 8:30 क्लास जालें मागीर वापस 1 hour ट्रॅवल करून ऑलमोस्ट 10 o'clock जाता आसलो हांव घरा रीच जाताना. सो त्या वापस म्हाका जावकागी नाका BCom म्हूण एक. बट मेगा ल्हान ना हांव तुका सपोर्ट करता बिकॉज म्हाका घरा ते बस नासलेला 9:30 ते मेगा ल्हान हाफ वे येवन ही इज टू पिक मी मागीर घरा आपण हाडटा. सो इशी जर्नी स्टार्ट जाला. मागीर आर्टिकल वापस मेगा ल्हानल कजिन बामूण आसलो. सो ताण आपयलें ते तुका कॉलेजांनी पुरा हेल्प करता ओगी सोडता म्हणून. सो वापस मेगल घरा दुखून कारकळा दुखून उडपा दुखून घरा. सो इट वॉज लायक अ राउंड म्हाका. सो मेगल आनಮ್ಮन मस्त हेल्प केला मेगल शेड्यूल दवरनो पुरा. सो इशी स्टार्ट जाला एंड जाला. ओके, तूं तुगेलें आर्टिकलशिप करतना सो तुगेलें तूं केल्लेलें ऑफिस जो तूं थंय शिकिलें. सो तुगेलें फायनल्साक तुका कशी हेल्प जाला? ऑफकोर्स आमी कसं वाजयता दॅट इज प्युअरली थियोरिटिकल. आमकां इन्कम टॅक्स आनी IT फायल करताच म्हण आमी वाजयताच. बट ते कशें एप्लाय जाता म्हण आमकां गोत ना. फॉर एग्जाम्पल हांव इंटर आसतना म्हाका डायरेक्ट टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्स कसं म्हण आय हार्डली पास. म्हाका 40 मेळ्ळालें. त्याच हांव फायनल येवन आय गॉट कंप्लीट रियल वर्ल्ड एक्सपिरियन्स. आय गॉट ऑलमोस्ट एक्झम्पशन. सो रियल आर्टिकल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्ड जाता. नेक्स्ट
उलोवचा शिकता आमी क्लायंटाला कशें हँडल करका रियल वर्ल्ड एक्सपिरियन्स मेळटा तूं कसं रॉंग केला कशें ताजी सिनारियो आसता म्हण सो इट रियली हेल्प आनी मेगेल सर वरान मस्त हेल्प केला CA नित्यानंद प्रभू CA विघ्नेश कामत आनी CA श्रद्धा कामत म्हण 3 जाण आसले CA सो तांणी मस्त हेल्प केला सो तशी तांणी वरेन पुरा अप्स एंड डाउन्स अंतू मेगेल ओट्टू आसलीची पुरा सो दॅट हेल्प मी अ लॉट दीक्षा आतां तुगेला कितल्या अटेम्प्टान तूं ह्या फायनल क्लियर केला की तुका आनी खंयचे टायमार तुका मदीं तूं दिशिल्लास की कश्ट जाता मुखार वचका कंप्लीट कोरका म्हूण सांगून की तुका कोण मोटिवेट केला म्हूण तुगेल्या ह्या जर्नीक मेगेल ऑलमोस्ट 3rd अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट बरें मेगेल गेल्ला आनी एक ग्रूप बरोवन हांव पास केला सो फील जाता असेल बिकॉज मेगेल केलो फ्रेंड्स जॉब मेळटा आसला सो तांणी तितला एक पॅकेज आसा सो आय वॉज फिलींग हांव करेक्ट करतच गी ना लायफान तूं कशें रॉंग डिसिजन जालें गी मेगेला हांव कशें बॅक व्हरतस गी बिकॉज हांव स्कुलांत लायक वाजयतस मेगेल किंत म्हाका आसली तांणी पुरो लायक जॉबार आसाची सो तेन्ना एक पाटी बट मेगेल ल्हान म्हाका ना तूं करेक्ट फिल्डान तस मेगेल फॅमिली मेंबर्स पुरो जाणे म्हाका मस्त हेल्प केला हांव केन्ना डिमोटिवेट जाता तेन्ना तांणी मोटिवेट केला ना तूं करेक्ट फिल्डान तस यू कॅन डू इट म्हूण सांगता आसलीची सो इशी मस्त फील जाता आसलें लायक 6 months ऑलमोस्ट घरान तूं बसून शिक्का भायर वच्चा ना कसं करतस हांव पुरो जाणे गंमत करतस पुरो जाणे स्टेटस येता स्टोरीज येता सो फील जाता आसलो हांव लायफान गंमत करतना कसं करच्या पुरो जाण इतली पुरो हें करतसाची सो am I wasting my life म्हण पुरो क्वेश्चन येता बट आय थिंक नाव आय हॅव गॉट ऑल द आन्सर्स करेक्ट तूं सांगला 6 म्हयनो घरान तो बयस का आशिल्ला म्हूण सांगून सो त्या दिवसाचे तुगेलें एक टिपिकल डे शेड्यूल कशें आशिल्ला एक तुगेला वाजूचाका एप्रोच हांव नायट फूल बेस्ट आसली बट आय रेकमेंड नॉट टू डू दॅट बिकॉज इट एफेक्ट्स द हेल्थ बट मेरे नाइट फुल आसता हांव मॉर्निंग 7 o'clock न्हिदत आसली दनपार 2 घंटे 3 घंटे उठून वापस मेगेल शेड्यूल स्टार्ट जाता आसलें बट आय रेकमेंड पीपल नॉट टू डू दॅट बिकॉज द हेल्थ मस्त एफेक्ट जाता बट मेगेल त्या शेड्यूलच बिकॉज आय वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल कॉल्स येना मोबाईल डिस्ट्रॅक्शन आसतना कोणे तुका मेसेज करनाच रात्री वेळाक सो दॅट वॉज माय शेड्यूल ओके तूं आतां तुगेला 4 सब्जेक्ट आशिल्ला फायनल्साक सो त्या प्रिपरेशन तूं कशी अप्रोच केला फस्ट कोचिंग म्हाका नागभूषण पायाला दुखून मेळ्ळा ड्युरींग माय आर्टिकल्सची नेक्स्ट वताना 100% सिलेबस कवर करका अँड स्मार्ट वर्क करका बिकॉज मोर ऑफ क्वेश्चन्स एक पेटी थियरी वचून ताजी डबल क्वेश्चन सॉल्व केला इट विल बी मोर हेल्पफूल म्हणून म्हाका दिसता अँड 100% सिलेबस कर बिकॉज आमी बीकॉमान तांणी पुरो कसं करता 4-5 वर्सात क्वेश्चन पेपर पळयताची तांत आसली इंपॉर्टंट क्वेश्चन्स वाजिताचे वताचे अँड वील गेट 70% बट CA इज नॉट लायक दॅट 100% कवरेज करायची अँड डोंट मग अप द थिंग्स ते अर्थ कोण घेयाची कशी वाजूच्या म्हणून सो इट हेल्प्स अ लॉट ओके तू आता ऑलरेडी सांगला बट एडिशनली सो आत्ता CA फायनल्स अप्रोच करतला की एक CA कोर का म्हूण लेखता आशिल्ला तू कसं मेसेज दिवच्या इश्ट पवता फस्ट कॉन्फिडन्स लूज कोण घेनाकाची जन मस्त सांगताची इट्स डिफिकल्ट तो करू जायना मक्के तसं लायला बट एनी वन कॅन डू ओनली थिंग इज हार्ड वर्क करे देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क नेक्स्ट हेल्थ समजून घ्यायचे एक्स्पेशली ड्युरिंग एक्झाम टाइम्स बिकॉज आम्ही तितली हार्ड वर्क करून नासता 6 months तू लास्ट मिनिटाक रात्री फूल बैशा न्हीद काणा सो दॅट हेल्थ एफेक्ट जाता आनी ऑलमोस्ट 6 months हार्ड वर्क केल्यार पुरो वेस्ट जावन वता सो कन्सिस्टन्सी आसता तू इतली वेळ वाजीत म्हणून सांगला डेली इतली वेळ वाजूकाची तू कसं नाही काम येवो तू भायर वचस अवॉइड दॅट बिकॉज ह्या इम्पॉर्टंट अँड म्हाका दिसला प्रकार CA पास जालकुळे एक खूश येतना ताजे मुखार ह्या पुरो कांय न्ही सो हार्ड वर्क कॉन्फिडन्स अँड नेवर लूज होप बिकॉज मस्त जाण सांगताची म्हाका मस्त जाण सांगला तुका जाय ना तू आनी वाजितस वा 23 जाता आनी 28 त्या टायमार वरन करतल आसताची सो बिकॉज त्या जाल्ली मागीर लायफ इज सेटल्ड म्हूण दिसता म्हाका सो ताजी घोस्करपणी करपाची अँड त्या खुशी फॅमिलीक फ्रेंड्साक गांवची तांकां पुरो मेळचें इट इज नॉट कंपेरेबल टू एनीथिंग करेक्ट दीक्षा आता तुगेला नेक्स्ट फ्युचर प्लॅन कसं आसा ॲक्च्युली CA जालकुळे एक जॉब येते एक प्रॅक्टीस येता बट रायट नाव हांव एक सान गांवां दुखून आसलें म्हाका तितली कॉन्टॅक्ट्स ना एक्सपोजर्स ना सो हांव आतां जॉबा वचून स्वल्प एक्सपिरियन्स मेळ मागीर कसं म्हूण पळोवया म्हण आसा रायट नाव सम बिग फोर्स ऑर कंपनीज ट्राय करया म्हण आसा ओके ग्रेट दीक्षा तुगेला हा अचिवमेंट तुगेल खुशी आनीक मुखार तुका आनीक मस्त सक्सेस मेळ्ळो मस्त खूश मेळ्ळो बिग फोरान तूं आतां लेखला वरीचे तुका एक लायक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो म्हूण सांगून हांव विश
विश करताची तशीची वापस तुगेले हा फायनल क्लियर जावन तू एक CA दीक्षा शेणोय जाल्ले लायक सो आमगेल पुरो आजनल तर्फे वापस तुका हांव अभिनंदन सांगता. थँक्यू विश्व कोंकणी केंद्राक मागीर हांगा हांव विद्याकल्पक म्हणून एक स्कॉलरशिपा मितीन आयिल्ला सो पुरो जन गुर्त सर थँक्यू तक्वरन आनी नेक्स्ट मेगल सर CA नित्यानंद प्रभू CA विघ्नेश कामत श्रेया कामत आनी CA राकेश कामत मेल कजिन आनी नागभूषण पै मेगल एव्हरी सक्सेस अँड फेल्यूर अंतू म्हाका केन्नाय सपोर्ट केला आनी पुरो जनಕ್ಕೆ थँक्यू मेल फॅमिली मेंबर्स मेगल आनम्मक मेल गांवची तांकां पुरो जनಕ್ಕೆ थँक्यू म्हणून सांगता. तुगेल एक अप्रोच पुरा जनಕ್ಕೆ एक सक्सेस जाल्ले कुडले आमकां ओट्टा इल्लं कोणाके विसर नाशी तांकां तू उडगास काडला सो त्या क्वालिटी विल टेक यू लॉंग वे सो ऑल द बेस्ट तुका वापस तशीची आमगेले हे कार्यक्रम पडेल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.